वारका ग्रामसभेत खूपशे महत्वपूर्ण ठराव एकमतान पास झाले. दिसपट्ट्या पगार दिवपी कामगारांचो पगार थारावपाच्या थारावाक ग्रामसभेत एकमतान पास झालो. दादल्या कामगारांक 800 आणि बायल कामगारांक 600 रुपयाचो दर थारायला. या थारावाक मान्यताय दिवपा खातीर कामगार खात्याकडेन धाडटले. मजगती कांय हॉटेलांतले गाणयारे उदक शेतात सोडटात हो प्रश्न थळाव्यांनी ग्रामसभेत मांडलो. उपरांत या प्रकरणाची खोलायेन तपासणी करून कारणां दाखयत नोटीस जारी करतले अशें सरपंच फ्लोविया बरेटोन सांगले. आज आमगे ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसली वार्का पंचायती आणि आमचे जायते पॉयंट्स आसले डिस्कस केले तेमी. आणि एक मेजर पॉयंट म्हळ्यार वेजीस जाले ह्या आमच्या घरान कामां येताय तेंकां. सो ते म्हणटाले जायते लायक ओवर द अमावंट ते चार्ज कोताय मो. सो आमी एक रेजोल्युशन घेयलां दॅट फॉर मेन इट विल बी चार्ज 800 आणि वुमना 600 पर 8 hours. सो हे सगळ्यांनी डिसायड केला. सो आतां ते आमी घेवन आमी लेबर डिपार्टमेंटान तितून आमी धाडटली लेटर रेजोल्युशन घेयलां ते आमी लेटर काडून लेबर डिपार्टमेंटान धाडटली. कित्याक जायते लोकांक फेस करपा पडटा कित्याक शेतांनी जायते कामदारां हाडटाय आनी ते बायलो हाडटाय. सो एक इश्यू येयलो तेंकां 49,000 पे करपा पडलो बायलांकू. सो तेका लागून हें डिसिजन घेयलां आमी एक रेजोल्युशन घेवन अमकी रेट फिक्स कोतली म्हणून. आनी नेक्स्ट पॉयंट म्हणटा वेरियस पॉयंट्स येयले रिगार्डींग द पार्किंग आणि स्पीड ब्रेकराक लागून आमी जायते कडेन स्पीड ब्रेकर इम्प्लांट केल्ले आहाय. सो ते आमगे ऑलरेडी फॉलोअप करीताय आमी. ट्रॅफिक सेल RTO येवन आमी सगळे तेमी इन्स्पेक्शन केलां. आनी एक हॉटेलाचे इश्यू येयले STP प्लांटा लागून ते सिवेज वॉटर भायल्यान घाताय न्हू. सो आमी तेंकां आतां शोकोस धाडटली आनी इन्स्पेक्शनूय कोतली ते सायटीचे वचून जी पळय हॉटेल्स आहाय. आनी एक मेन कन्सर्न म्हटल्यार तो येयलो प्लास्टीक बॅग्स. जायते कडेन आमगे गाडे बी आहाय थिंगा ते जायते लायक भाजी वो कितें व्हरपा येता हॉटेलांनी ते प्लास्टीक बॅगां घालून दिताय. सो आमी एक सरप्रायज इन्स्पेक्शनूय करपा चिंतलां तेंकां वचून सांगपा तेंकां ट्रेन करपा. सो कितें करून केल्या पडटा लायक प्लास्टीक यूज करनासतना दुसरे कंटेनर्स यूज करून तेंकां लोकांक दिवपा बिकॉज ऑफ द हेल्थ सेफ्टी. रिगार्डिंग कॅझिनो इश्यू आयिल्लो तो कितें? कसिनो इश्यू म्हळ्यार ते नॉर्था जाते भशेन हिंगा सावथाकूच जाय. सावथा आमगे ऑलरेडी एक कसिनो आहा इन जुरी. सो ते आमी म्हणटाले आनी कसिनो तुमी परमिशन दिना काय. मेजर इशू आहलो आमगे एक सुवेज सगळे जाते आमगे कंस्ट्रक्शना लागून सगळे वेट वेस्ट आहाय ते. And we also brought it to notice of the panchayat. I brought this up multiple times where they are issuing construction license in a very indirect way. ते कित कोताय आमगे पॅनला भितर builders are sitting so one builder will never stop another builder's project. तेक लागून ते कित कोताय ते construction file matter what they do is they abeyance दोताय. As per Panchayat Raj Act, they can only accept or reject. पण purposely ते अभियान घाता मागीर बिल्डर वीडियो बोले वयता आणि हा पंचायत is not attending any of those cases. I showed those the whole proceeding forms of the video today. Panchayat has not attended even one of those hearings. दुसरे हा पंचायत only is admitting that आमका wet waste issue आहा हिंगा. We don't have a tender. That is a reason for them to reject licenses, no construction license. अरे बाबा आमगे गावा wet waste handle करपा जायना जाल्यार how are you issuing multi-dwelling construction licenses? In 40 flat येताय मरे. All those flats will have at least 5 people. So many people will be living there. So much wet waste. Where will this wet waste go? I have questioned them with it. They're quiet. They construction license reject. Korpa te samko naka, and we know why also.